तुम्ही पावर रेंटल्स करता म्हणजे बेसिकली जनरेटर सेट्स पावराचे हेजेर दिता रेंटलाचेर दिता आणि सगळ्यान चड जर आवाज खंयच्यान येता जाल्यार तो जनरेटरांतल्यान येता. सो आमी अशें म्हणू शकता काय कितें की पोल्युशनाच्या रिलेटेड जो म्हणजे इव्हेंट्स जर आमी बेसिकली पळयले जाल्यार जनरेटर सगळ्यान चड पोल्युशन करता आनी ताजेरूच तुमी बिझनस करता अशें म्हणत जाल्यार ना दिप्ती एक्चुअली कोण म्हणटा पळय की जनरेटरचो सगळ्यान चड नॉयज जाता और आवाज जाता इट इज आय फील इट इज नॉट रायट. कित्याक आतां ओवर द पिरियड कंपनी जे आमकां जनरेटर सप्लाय करता सो दे टेक केअर सी टू इट दॅट दे आर अंडर द CPCB लेड नॉर्म्स. सो आमी जे नवे जनरेटर आतां घेता सो ते आमकां एकॉस्टीक एनक्लोजरा बरोबर आसता. सो आमी ते यूज केले इवन इन रेजिडेन्शियल एरियाज फॉरगेट इव्हेंट्स इवन आतां घराघरांनी जनरेटर आसता. सो ते आतां अशें डिझायन केल्ले आसता की ते चालू केलो की ताजो जो नॉयज लेवल आसता दॅट इज बिलो 75 dB which is laid by the Central Pollution Control Body. आणि जे आमकां सप्लाय करता जनरेटर नवे they have to ensure that it is within that regulation. आणि आमी जे आतां जनरेटर इव्हेंटाक वापरता म्हणटू आणि इवन इव्हेंट मॅनेजर्स एज मिस्टर सराव सेड दे ऑल्सो लूक इन टू इट की ते आमकां ऑर्डर जेन्ना दिता तेन्ना दे मेक शुअर दॅट दे आर बायींग दीस दे आर हायरींग दीस एकॉस्टीक जनरेटर्स ओनली वीच वील टेक केअर ऑफ द नॉयज डिस्टर्बन्स और साऊंड पोल्युशन वॉट वी से. सो अशें न्ही की बाबा जनरेटर चालू जालो म्हणल्यार तो नॉयज करतलो और आतां पोन्ने ओल्ड जनरेटर जे पयलीं आसताले तांकां ती कॅनोपी नासताली एकॉस्टीक एनक्लोजर नासतालो ते सायलेन्सर ओल्ड टायप आसताले. आतां ओवर द पिरियड इंजिन्स जनरेटर्स सगळें इतले एडवान्स जाला की द इंजीन नॉयज ओवरऑल कमी जाला एकॉस्टीक एनक्लोजर्स बरे क्वॉलिटीचे आयल्या. सो इट इज नॉट दॅट की जनरेटर चालू केलो म्हणल्यार इट वील एड टू पोल्युशन अँड इफ इट इज वेल विदीन द लेड आउट नॉर्म्स आय डोंट थिंक इट इज पोल्युटींग इन अ वे. आनी आमी ते पोल्यूट करून लोकांक त्रास करून कोणाक बिझनस करना.